my parent, my best friend, my companion, my mother. She always supported me, motivated me in my best and in my worst. She never pressurized me. Secondly, my school teachers, Reverend Father Robert Fernandez, Sir Paresh Savekar sir. They all have contributed a lot in this success. I would like to say one thing. Success is not a cup of tea. Success comes with hard work, sincerity, then dedication, etc. So, this is just a first and basic step. There are huge mountains of hurdles yet to come. So, please shower me with your blessings, which I will definitely need for my Something खास करून they score the highest in all the subjects in school also. हांव तांकां पयलीं कॉंग्रेट करता तशेंच तेंचे पेरेंट्सांक बी जे एफर्ट तेंच्यांनी घेतले आपल्या भुरग्यांक फुडाकार फ्युचर करपा लागून. आयजचो जो एड्युकेशन आसा इज नॉट इजी एड्युकेशन. हांव पळयता खूब एडवान्स आनी फुडें पावलेलो आसा आनी जे शिक्षण घेवन फुडें आयज भुरगे स्कोर करता ते फुडले प्रयत्न करता की खंय तरी व्हडली एक्झामीक नीट सारकी एक्झामीक बसून आपलो फ्युचर करचो. हांव तेंचे पेरेंट्सांक मागता आनी तांकां मागता तुमी फुडलो तुमचो फ्युचर बरे तरेन तुमी करा आनी आमच्या वाळपयचें नांव करा. तशेंच तुमचे पेरेंट्साचें नांव करा. सदांच एक पेरेंट्सांक उमेद आसता की आपलो भुरगो कितें तरी करचो आनी बरो शिकचो आनी खंय तरी आपलें नांव करचो आनी हो सगळ्यांचो सपन आसता. तशेंच हांगा सिनियर्सांचें तशेंच एक ड्रीम आसता की कसलीय एक्टिविटी जावं ते आपले फुडाकार हेच आसता. फाटल्यान एक बारीक भुरगें स्पोर्ट्स एक बारीक म्हाका वाळपयपणी करून आसलें ते ऑर्गनायज करून दाखयले. भुरग्यांक तेंचे धाकटे भुरग्यांक तेंच्यांनी अंडर-16 तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिले. हांव तशेंच आमची हांगा बसलेल्या आमची सतिका देसाय शी इज माय फॅमिली मेंबर. सदांच म्हाका खबर नासली की ती हुशार आहा म्हणून ती. जेन्ना शी इज माय क्लासमेट ऑफ माय सन फर्स्ट आनी ती खूब फावटी म्हाज्या घरा कडेन येयला. म्हाका खबर ना केन्ना सिंगींग केलां आनी कितें केलें म्हाका खबर ना. त्या घरा सांगतो लागलो सिंगींग कर केन्ना तरी हांव गेलो म्हणून. एनिवे कॉंग्रेच्युलेशन फॉर द सिटीजन. आमचो आदित्य तो सदां आमच्या वांगडा आसता. सदां म्हाज्या सायडी ऑफिसाक गेल्यार म्हाका हाय बाय करून वयता. बरी उमेद दिसता खंय तरी आमचो भुरगो फुडें सरता म्हणून. आनी तशेंच हांव सगळे पेरेंट्सांक मागता की आयजचो आमचो फ्युचर भुरग्यांचो आसा इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. आमी तेंचेर फोकस करुया. आमी पळयता आमी बी सगळे आयचे आमी मोबायलान व्यस्त आसता चडशे. हांव बी आमच्या घरान सदांच फारीक केले आसता की आमकां खबर आहा मोबायलान तसो फ्युचर ना. आनी खास करून आमी आमचे फोकस दिवया आमचे एड्युकेशन आमची कल्चर आमचे भाऊ एक सगळे भाऊ मेळून रावपाचे ते सगळे प्रयत्न करुया. आमचो फादर बसलो आसा हांगा इज माय गुड फ्रेंड. तेन्ना आमी स्कुलान बसताना आमी पयलीं हांव पीटीए आसा चेअरमॅन वायस चेअरमॅन तेन्ना आमची सदां लेट टॉपी आसली फादर बरोबर की आमी खंय तरी बरीच एकता आमची वाळपयची न्हू सगळ्यांची आमची देशाची एक आमी एकजूट रावचे आनी आमचो सगळे भुरग्यांचो बरो फ्युचर आनी तांकां बरेंशें एड्युकेशन दिवपाचें आमी प्रयत्न करचो. आनी तशेंच हांव आमचे अब्दुल्ला सर तो सदां म्हाजो फ्रेंड बी आनी सदां म्हाज्या लागलेलो आसतालो कितें टॉपिकाक लागून. जेन्ना हे सिने सांगलें म्हाका की अशें आमची प्लॅनिंग केल्लें आहा म्हणून आय एम सो व्हेरी एक्सायटेड टू डू दॅट. आय म्हणलें ओके एनिवे आय एम कमिंग टुडे आय अटेंड युअर फंक्शन्स आनी हे सांगून मागीर दोन सोबत नो फेल पॉलिसी ही प्रगती आमी जाल्ली आसा. भुरगीं पास जाल्लीं आसा. त्यांची प्रगती कितें जाल्ली आसा हे आमकां काळजी जाल्ली आसा. भुरग्यांक 8वी पास जातात खरी. आवय सांगतात आई काळजी करायची काही गरज नाही. मी पास होणार. हांव पास जातली. कशी पास जातली? धुकलून पास जातली. हांव स्टडी करून आसता पास जातली. फळ कितें आहा? शिक्षणीक धोरण जे आमकां दिल्लें आसा त्या धोरणाचे नेगेटिव्ह विचार न करता आमी पॉझिटिव्ह विचार करूंक जाय. आमकां एका कारणाक लागून शिक्षणीक धोरण अशें केल्लें आसा पास करपाक दिल्लें आसा. जे पास करपाचें धोरण जें आसा ताचो फायदो आमी घेवंक जाय. न्हय ताचो गैरउपयोग करूं की हांव शिकनासतना पास जालो अशें भुरग्यांक म्हणचें न्हय. पूण आतां अशें म्हणटा कितें आई हांव पास जातलो गे तुका काळजी करपाची गरज ना भिवपाची गरज ना आमचो मामू म्हणटा. जेन्ना आमकां आमच्या जिवितांत आमकां भिवपाची गरज आसा म्हूण आमी दाखोवंक जाय. कित्याक जरी तर हांव पास जातलो कशे भाशेन पास जातलो हे आमी विचार करूंक जाय.
आता ह्या पास जावपाच्या पद्दतीक लागून जायते आमचे भुरगे फाटी उरलेले आसा. फुडें पास जायत वतात ते. आयज हांव सरांगी विचारीत जाल्यार आमी देसायाक विचारीत जाल्यार तांचो जो वैयक्तीक जो त्यांच्या जिवितांत खटपट करून त्याने त्रास घेतलेलो आसा. हांव 2 उदाहरणां अशें दितलो. तेजे दबावान येवंक न्हू, पूण आपल्या जिवितांत ताणें कश्ट करून हो फळ तांकां मेळिल्लो आसा. 2 गोश्टी हांव तुमकां दवरता. वी नीड टू गो बॅक इन ऑर्डर टू अचीव द एम. गोईंग बॅक म्हणल्यार आमकां अशें न्हय फेलियर न्हय. आमी केन्नाय तो स्प्रिंग पळयल्लो आसा. जितलो आमी स्प्रिंग धांपतले तितलो तो स्प्रिंग पुश करून वयर आमकां धाडटलो. दुसरी आमी गोफीन आमी आयकल्या कॅटी म्हणटा ती. जितलो आमी कॅटी फाटी ओडटले त्या कॅटीन आमी फातर घालून ओडटा तितलो तो फातर फुडें वेतलो. तेच भाशेन ही कॅटी जावन आसा, स्प्रिंग जावन आसा आवय बापूय. या शिक्षणीक धोरणात जेन्ना NEP न्यू एज्युकेशन नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आयिल्ली आसा, नेगेटिव्ह विचार न करता शिक्षणीक धोरणात जे कितें बरें आसा तें आमी वापरूं. आनी ताका आमी जावंक जाय एक कॅटी कशी, आमी जावंक जाय एक स्प्रिंग कसो. आमच्या भुरग्यांक मार्गदर्शन करूं. जर तर आमच्या भुरग्यांक आमी मार्गदर्शन बरे तरेन करिना, पास जातलो म्हणून भुरग्यांक सोडलें जाल्यार आमच्या भुरग्याची प्रगती जावची ना. आमच्या भुरग्याची प्रगती जातली जाल्यार आमकां अजून एके भाशेन आमी हात भार लावंक जाय. म्हणजे आमी त्या भुरग्याचो शिक्षक जावंक जाय. त्या भुरग्यांक आमी मार्गदर्शन करूंक जाय. पण तूं शिक रे, पण आमी उदाहरण ते शिक रे म्हणटा आसतना आमी टीव्ही ऑन करून तांच्या भुरग्यांक ते डिस्टर्ब दाखयले जाल्यार आमी त्या भुरग्यांची शिक्षक जावंक पावचे ना. शरांगीन म्हणलां आपली आवय इश्ट मैत्रीण ती. खरेंच आमी जावंक जाय एका भुरग्याचे, आमच्या भुरग्याची इश्ट आनी मैत्रीण. न्हय शिक्षणाकूच, पण जेन्ना आमच्या भुरग्याची प्रगती जातली जाल्यार आमच्या जिवितांत इश्टानो आमी पयले सुवातेर एक उदाहरण कशें जावंक जाय. आमी तीच शिक्षणीक धोरण आमी जावंक जाय. जरी कसलेंय शिक्षणीक धोरण येवं आमकां, शिक्षणीक धोरण आमच्या फायद्याक सरकार आमकां ते उपलब्ध करून दवरता जाल्यार हें शिक्षणीक धोरण फुडें व्हरपाक जबाबदारी न्हय शिक्षकांची, न्हय समाजाची, पण प्रत्येक पॅरंटाची. पॅरंट जो आसा, जो अधिकाऱ्यान त्या भुरग्याक शिक्षकाच्या हातान घालता, त्यांची जबाबदारी सोंपना. आनी ताका लागून सगळ्यांची जबाबदारी ट्रायंगल जे आसा, जंय पॅरंट आसता, थंय शिक्षक आसता, तिसरो म्हणटा भुरगो आसता, तिगांनी जर प्रगती केली, सक्सेस डेफिनेटली विल बी योर्स. And I want to appreciate the end. Phoenix Socio-Cultural Association. Every time they come up with something or other, appreciation. One thing we need to understand. Everybody, सगळ्यांक फाटल्यान थापा मारलेलो बरो आमकां दिसता. We need to be appreciated. आमकां खुशालकाय दिसता. And this is the day I want to appreciate once again the Phoenix members for doing commendable job of appreciating the toppers and also selecting the wonderful achievers in the society. We have the Desai and the other boy who has done well. It is the time that we need to appreciate our children. आमच्या भुरग्यांक आमी appreciate करूं. तांच्या फाटीर एक मोगान माई मोगान हात फिरोवन थापटा मारून न्हय मारप, पूण appreciate करूं. तांकां आमी उत्साहान प्रगती we shall encourage them. And to do that encouragement, it should begin with the mother and father. I want to thank Mr. Abdullah. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.